ज्या खाण कंपन्यांची रिकव्हरी आडकल्या त्या कंपन्यांक ई ऑक्शनान कशे वांटेकार करून घेतले काय म्हूण विधानसभेन प्रश्न। ह्या कंपन्यांकडल्यान रिकव्हरी सुरू आसा ती पुराय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप। रिकव्हरीचे आकडे चुकीचे आसात म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आरोप केलो। मुख्यमंत्री म्हणटा आकडे खरे आसात, रिकव्हरी अहवालाक IBM कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या अशें मुख्यमंत्री उलयलो। Speaker sir, Miguel, first specific question, Manya Mukhyamantri. The mining blocks are auctioned at a very high premium. Did government do any analysis of the high premium quoted by the successful bidders? What? सरकाराने तर इतली हाय प्रीमियम बीड गेला आता बिडर्सांनी सरकाराकडे हॅव एनालिसिस ऑफ दिस हाय प्रीमियम जे बिडिंग केला तेच तुमकां एनालिसिस आहा कितकोन जातले आनी कशें वयता ते यू हॅव एनी दिस ऑन इट? तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली म्हणजे आमी एनालायसीस केल्या काय कितें, जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड कितें ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला। ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले, आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो, आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन, बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला। 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनींग लिजान आयिल्ले आसा। स्पीकर सर, हांव म्हणटें कितें दोन वस्तू जे डिफॉल्ट जाल्ले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयले ते डिफॉल्ट दे आर अलाउड टू अगेन बीड। वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered and you all have given to them to bid again. Recovery केली ना तुम्ही। दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले ना बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट कित्याक बिले तो लेस प्रेमियम हें कितें तितून कितें आसलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आहलें दुसरें उतर उजार कोन हांव अंडरस्टँडींग म्हणटा। स्पीकर सर, जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर आनी ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला, तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळा। It looks like the government has an understanding. I will tell you why. Now, I will come specifically to 3 blocks that have been auctioned. The Bicholi block, which was won by Vedanta, intun temi the reserves that they have shown at Annexure C in your reply only I am relying, is 84.92 million tons of average grade of 55.67. This is absolutely incorrect. Your report to me rely kela. Look at Shirgaon iron ore mine. In your only report it says that the reserve is 11.43 million tons. But in Annexure A2 on page 58, it says that it is 23.58 million ton. Same by the same erstwhile company. If you look at Mont Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton. And Annexure A3 che dagela 26 million ton. Speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong. And the government has relied on the data provided by these leaseholders. So, yeah, clear-cut revenue loss for the state government. Manya Mukhyamantri Poile supplementary should tell us that how was this how are they relying on this? This is a fraud. The whole reports only are contradictory. स्पीकर सर, हांव परत एकदा ताका सांगता हांव तेणी आरोप करच्या पयलीं न्ही सिद्ध करचे तेजो मायनिंगेचो अभ्यास खूब आसा। म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन तेणी 45 ग्रेड 55 ग्रेड सिलिका आणि बाकीचे सगळे म्हाका दिसता खूब अभ्यास करून म्हाका खबर आसा स्पीकर सर तेजे एडवायजरी खूब बरे आसात मायनिंगेच्या बाबतींत तशें कमी ना। आणि सेकंड तू जे सगळे हे जे सांगता पळय न्ही दीस मायनिंग प्लॅन इज अप्रूव्ड बाय अगेन IBM हे फक्त आमकां मायनिंग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आणि आमी करून अप्रूव्ह आमी IBM कडल्यान अप्रूव्ह करून घेतल्या।